आजच्या दिसाक आम्ही ऑपोजिशनाची MLAची बैठक आपयली आनीक ऑन फ्रायडे at 9:20 PM onwards I sent a WhatsApp message to all the MLAs. I believe you can zoom. This is on Friday. If you can see, including the Fatorda MLA. This message was sent on Friday in the night. And it was sent at the same time within 1 or 2 minutes to all other MLAs as well, all the opposition MLAs. This is how it has been done in the past. Number two, everyone gathered. There was a call also made to confirm the presence of the Fatorda MLA. But I think, I'm not sure what went wrong, but the communication is clear. This is what I sent and what I normally do for the last 4 years. Friday. Friday जागे. Friday 9:23 brightness माझं वाढवता. Nice. So you can have a look. Okay. What's the message? Dear Vijay, opposition party MLAs meeting is convened on Monday, August 3rd, 2026 at 4:30 PM at the chamber of the leader of opposition to discuss about the opposition strategy for the 14th session of the 8th Goa Legislative Assembly. Kindly remain present and give your valuable inputs. So this was on Friday. The same message was also sent to Bab Kalus on Friday. Bab Kalus at 9:21. The same message was sent to Bab Viresh at 9:24. You can have a look. Bab Wenzi, I'll just pull that out. The same message was sent to Bab Wenzi at 9:25. He replied, cheers. तुमक मेळ्ळेले रे तुमक मेळ्ळा दोगांयकूय तुक मेळ्ळा तूं दाखय मग तुका धाडली दाखय ना. मेळोक म्हणच्यान दोनी ते टीक मार्क केला म्हणून हय मागीर सगळे टीक मारलेले. So Cruz Bab also it was sent. Yeah, 9:24. He sent me a thumbs up. हेणे तमसाप धाडूंक ना किती धाडले दाखय काय धाडना. Yeah. So, anyways, I think if there is any misunderstanding, let it be clear. We are here to fight and take issues together. All have worked together, and I believe we should work in the future as well. If you possibly, I don't know, if you enter my number, example, Truecaller ache malo. Truecaller ache also. It shows this is the number. Last seen at 4 o'clock. If he's not seen it, I'm not sure because it is a white tick. Anyways, so this assembly session, जे गोंय सरकारा विरुद्ध आज जेन्ना प्रश्न आम्ही डिस्कस केले, खास करून जे एक नॅशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जे 70 सीट्स आणि उणी आसात, they recommend that there should be a session of minimum of 50 days in an annual year. What we see is shocking. 13 sessions have passed and 98 days have been taken. So on an average, it is basically very, very weak. जेन्ना आज स्पीकर सांगता, स्पीकर म्हणटा की मिनिमम 30 डेज एक सेशन जावपाक जाय आनी 30 डेजाच्या सेशनाक मुखेलमंत्रीक जरी तो दिसता की 3 दिसांनी गोंयचे जे प्रश्न आसा, कित्याक लास्ट सेशनूय कर्टेल केले, फटयले, गोंयकाराक फटयले. इट वॉज एन इन्सल्ट. कोड ऑफ कंडक्ट
ऑन टर्म्स ऑफ इलेक्शन आसा म्हणून पोंडा त्या वेळार आनी त्याच दिसाक जे ऑलमोस्ट 30,000 मायज क्रोज ऑफ रुपीज हे बजेट पास केले विदाउट एनी डिबेट विदाउट एनी डिस्कशन आनीक एक इट इज दॅट वी शूड ऑल्सो लुक एट गव्हर्मेंट पॉलिसीज आमचो रोल जाता थ्रू स्क्रुटिनी गेट इन बिल्स ऑल दीज थिंग्स म्हाका दिसता इट इज बेसिकली MLAs are elected to speak up for these issues. आता 33 रुलिंगात आसा आणि आम्ही 60 जाण आहाय पण जोरी तर तुम्ही चोयल्यार इफ यू सी प्रॅक्टिकली 11 मिनिस्टर्स and practically if you look at the particular schedule in 3 days the list chief minister has about 15 portfolios plus there is TCP minister 5 and another 5 of transport minister so 25 portfolios in one day second day जे chief minister हा 13 portfolio WRD 3 दिगंबर बाब 3 आणि तवडकर 3 सो 6 9 आणि 13 हिंगा 22 पोर्टफोलियोज थर्ड दिसाक 4 7 11 14 so how are we supposed to take these issues लास्ट टाइम मुखेलमंत्री जे पण सांगिले की लेंथी सेशन आसतले म्हणून आज जेन्ना सभापती म्हणटा आणि हे सेशन डिक्लेअर करून होणे आम्ही पत्र गव्हर्नराक बरयल्ले स्पीकराक बरयल्ले एक्नॉलेज केलेले आसा पूण ह्या सरकाराक पडोंक ना टुडे गोवा इज अंडर अटॅक खास करून विथ लँड इश्यूज एनवायरमेंटल इश्यूज आज जरी तर चोयल्यार जे हे लँड कन्वर्जना लागून लोक जंगलान पावल्यात आणि जे आज जनावर आहे ती रस्त्यार आयली वी नीड अ डिबेट लास्ट टाइम वी वर अलाउड टू प्रेझेंट फ्यू बिल्स आज हो प्रायव्हेट मेंबर्स डे जो आमचो फ्रायडेचो आसता आमचो अधिकार ह्या दिसाक बिल प्रेझेंट करपाक बट द बिल्स आमकां तो दीस तेमी कटेल केलो आज ज्या पद्दतीन लोकाले इश्यू आसा खास करून जो हो लूटमार सरकार आसा ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा रेप वाडटा मर्डर वाडटा ड्रग ट्रॅफिकिंग वाडटा आणि पुलीस ऑल्सो आर हँड इन ग्लव ज्या पद्धतीन आम्ही डिस्कस केलो अबाउट इन्फ्लेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ्स अबाउट LPG प्राइस रायज हेजेरूय आम्ही चर्चा केली लँड प्रोटेक्शन जे गोंयांत ज्या पद्धतीन आज हो लूटमार सरकार ज्या पद्धतीन लुटता भायले मनशाक हाडून हे बंद जावपाक जाय आनीक लँड प्रोटेक्शन इज अ प्रथम फॉर गोवा टुरिझम जो क्रायसिस आज जालोलो आसा खास करून टॅक्सीचो इश्यू ज्या पद्धतीन दक्षिण गोंयांत द नंबर ऑफ पीपल एंट्रींग दाबोलीम हेल्थ केअर 4 वर्सां जाली आमी दक्षिण गोंयची परिस्थिती एकदम गंभीर आसा म्हणून सांगता रिफरल वाडटा ज्या पद्धतीन देर इज लेस नंबर ऑफ मेडिसिन्स लेस नंबर ऑफ ICU बेड्स हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर देर इज नो प्रोग्रेस आज जो रोड एक्सिडेंट रोड डेथ्स अँड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हेजेरूय आमी खूब चर्चा केली लोक मरत आसा ब्लॅक स्पॉट वाडत आसा सो इफ यू लुक दिस इज नथिंग बट कोलॅप्स ऑफ गव्हर्नन्स इन गोवा देर इज नो लॉ अँड ऑर्डर देर इज ओनली लँड अँड ऑर्डर हे सगळे जरी तर केल्यार दिस सिम्स टू बी अ गव्हर्नन्स इश्यू this government does not want to face the way they have postponed municipal polls as well. They do not want to face the people. Democratic आमचो right जो कटेल केलो तेमी लास्ट विधानसभान जो कटेल केलो
आणि दुबाव ना हांव सदांच म्हणटा की दे वील टेक एडवांटेज ऑफ द सिच्युएशन. देर वील बी अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टँडिंग. आय एम अकस्टम टू इट. कित्याक जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर हांव सांग्याच्या गांवांत बसलोलो त्या वेळार तेणे सांग्यार एक स्टेटमेंट केल्ली इन देअर पब्लीक मिटींग की 2012 हांव 200 मत मायज पडलो जाल्यार हांव जिखपाचो. त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो की युरी जोरी तर सांग्यार जिखलो जाल्यार पुर्तुगेज पत्ते गोंयांत येतले. आनी थोड्या लोकांक ते दिसले. त्याच पद्दतीन आज म्हाका दिसता आमचे मदें हांव सदांच म्हणटा आज ही लोकशाही ही डेमोक्रेसी. बट द आयडिया इज इफ देर आर डिफरन्सीस आय बिलीव दॅट इट इज वी नीड टू सेटल इट टुडे. बट वॉट एवर कम वॉट मे our party might have differences, but we have fought here for Goa and we will fight in the future as well. All of us have decided that we will put common questions. We have a group of MLAs of the opposition. Those questions will be shared in that particular group right from before that question galpa 100-7-8 common strategies. We will meet possibly once again and decide. But right now, we have also decided to approach the Honorable Speaker. He is the custodian of the House. He felt that 30 days was required, a bare minimum of 30 days to discuss these issues. But this dictatorial government headed by Dr. Pramod Sawant, enka लोकशाही नाका, लोकशाहीची हत्या करपाक हे नंबर 1 आणि आमचे मध्ये फूट घालपाकूय नंबर 1. So as I said, if there seems to be any communication error or whatever, that we are all together. Let me tell everyone that the fight is against the BJP and we will make sure that all of us should unite and fight the BJP. आयज आमी जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. सगळ्यांक खबर आसा की गेल ते असेंब्ली सेशन जे असेंब्ली सेशन आमकां सांगलेले की आमचे विशय मांडपाक मेळटले म्हणून. आनी विशय मांडपाक मेळटले म्हणून आमी खूब प्रिपेरेशन त्या सेशनाक केली. बजेट सेशनातले आमी खुबसो आमच्या जितले गोंयकार आसा तेंचे गोंयकारांचे विशय जे आसा ते विशय जाणून घेतले आनी ते विशय कशे मांडपाचे हेजेर अभ्यास केलो. तशेंच कायद्याचेर आमी कशी बिलां हाडटली म्हटल्यार गेल्या त्या सेशनात सगळ्यांनी मेळून ऑलमोस्ट 21 सुमार बिलां जाल्ली जी प्रायव्हेट मेंबर बिल्स जातली. पण त्या सेशनाक आमकां ती टेबल करपाक मेळना, ती तेजेर इंट्रोड्यूस करपाक मेळना, तिजेर उलोवपाक मेळना. आनी तशेंच आमी धरलेलें की हें सेशन तरी व्हडलें लेंथी सेशन आसतलें म्हणून आनी मुखेलमंत्र्यान पासून आश्वासन दिल्लें की फुडलें सेशन आसतलें तें व्हडलें आसतलें. पूण आतां अशें दिसपाक लागलां की प्रत्येक वेळा ही फोटिंगपणाचें सरकार जाल्लो आसा. कित्याक हें सेशन जेन्ना अनावन्स केलें 31 ऑगस्टाच्यान सुरवात जातली आनी 2 सप्टेंबराक काबार जातली म्हळ्यार फक्त 3 दिसाचें हें असेंब्ली सेशन आसतलें. जशें ऑपोजिशन लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें की कितलेशे गोंयभरांतले विशय आसा आनी 3 दिसांनी डिफरंट जे डिपार्टमेंट्स आसा ते डिपार्टमेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स एक दिसाक आमकां वेरियस डिपार्टमेंटाचेर वचून उलोवचें पडटलें. आतां ते कितले एक दिसान कितलो शक्य आसा कित्याक तितून आमकां स्टार एलिक्यूज आसतले, तितून आमकां कॉलिंग अटेन्शन आसतलें, 0 आवर मेन्शन आसतलें आनी 3 दिसां भितर कित्याक आयजच्या दिसा सगळे आमी आमदार बसल्या पळय सगळ्या आमदारांक लोक येवन मेळत आसा. लोक आपली म्हणजे गोंयकारांक कितें जाय जावं गोंय राखपाक लागून कितें जाय, गोंय प्रोटेक्ट करपाक लागून कितें जाय हे इश्यूज जावं जे इश्यूज लॉ अँड ऑर्डराचे इश्यूज आसा हे आमकां येवन सांगता. पण असेंब्ली सेशन 3 दिसाचें आसल्यार आमकां कितें करूंक मेळटलें, आमकां व्हडलें कांयच करपाक मेळचें. जशें स्पिकरान येवन सांगलें, एक स्पिकरान येवन डायरेक्ट सांगलें की 30 दिसाचें तरी मिनिमम सेशन आसपाक जाय. पण ते सायडीन जो गव्हर्मेंट आसा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जो वाऱ्यावयली गजाली करता. कालच्या दिसा पासून एक स्टेटमेंट ताचो हांवें पळयलो की भायले येयल्या आनी भायले आतां स्टेटमेंट करता, भायले ओपोज करता.
आणि तितून भायले युनिव्हर्सिटीचे लोक जावं स्टुडंट जे आसात तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केले म्हणून असो एक स्टेटमेंट केलो. हांव ह्याच मुखेलमंत्र्याक सांगपाक सोदता, हे कायदो आनी हे बिल पास करपी तुमचोच सरकार. जो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल जे आसा हे बिल आनीक पास केला आनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत येयल्ल्यो आसा. सो अशें तुमी दुसऱ्यांचेर घालचे न्हू, तुमी तांकां सपोर्ट आमच्या भुरग्यांक धाडचे न्हू, आमच्या भुरग्यांक ते हें करचें न्हू म्हणून असो जो स्टेटमेंट मुखेलमंत्र्यान केला हितून क्लियर कळटा की हो सरकार जो आसा आपणाचेर जेन्ना येता तेन्ना उलटे घालता आनी सेम जाल्लें आसा. आयज सगळे आमी एकजूट जाल्ले आसा हांगा तो एकूच कारणाक लागून गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर. आनी गोंय समज आमकां राखतले नाल्यार एकजूटपणान ही लढो लढचो पडटलो. आनी ह्या विधानसभेंतल्यान ऑपोजिशन आमचो लिडरान सांगलेलें आसा की आमी रोखडेच स्पिकराक मेळटले, स्पिकराक रिक्वेस्ट करतले की हे सेशन जे आसा ते वाडोवन दिवचे, जे करून आमचे गोंयचे जितले प्रश्न आसा हे प्रश्न घेवपाक मेळटले. आनी ह्या सरकाराक हो सरकार मोस्ट करप्ट सरकार जाल्लो आसा. कित्याक आमी वयता थंय पळयता करप्शनान काबार जाल्या, लोक बेजारलेले आसा, अक्षरशः बेजारलेले आसा. आयज दोंगर शेतां भाटां सगळी काबार करता. कालूच हांवें एक इश्यू घेतला, त्या इश्यून पळयत जाल्यार जो डिफेन्स इन्स्टिट्यूट आसा तेच्या सायडीक सगळी झाडां कट करून उडयल्ल्या, फॉरेस्ट लँड प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा पळय थंय उडयल्ले आसा. आनी हो सरकाराचे अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तांकां परमिशन दिता, हे टीसीबी डिपार्टमेंट तांकां परमिशन दिता, लोकल पंचायती तांकां परमिशन दिता. सो अशे तरेन हे एडमिनिस्ट्रेशन चलता. टोटल करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंतर्गत जाल्लें आसा. सो आमी वचोन स्पिकराक रिक्वेस्ट करतले की हे सेशन जे आसा ते वाडोवचे म्हणून. आनी गोंयकारांक हे आमी ऑपोजिशन एमएलए जे आसा हे एमएलए गोंयकारांचो आवाज म्हणून हांगा आसा. गोंयकारांचो आवाज जो सरकार आसा सरकारा कडेन पावोवपाक लागून आसा. सो आमचो प्रयत्न आसतलो की जातीतलो प्रमाणे हो आवाज फुडें पावप. थँक्यू. सो आज जे भाशेन आमी सगळ्यांनी एड्रेस केला की 3 दिसांनी आमकां जरी तरी आख्खे गोंयचे इलेक्ट्रिसिटी बिलांचे उलोवपाक जाय, E20 एथनॉल मिक्स केलोले पेट्रोलीचे उलोवपाक जाय, गॅसी सिलिंडराचे उलोवपाक जाय, उदक जानेवारी आनी फेब्रुवारी 2027 जरी तरी इलेक्शनां वगता उदक आमकां पावतले या पावपाना हें उलोवपाक जाय. आनी ह्यो सगळ्यो जर तरी गोंयच्यो वस्तो 39A आहा हे सगळे इश्यूज जर तरी मांडपा जाय जाल्यार हे 3 दिसांनी कित कोण मांडटले. टाइम इज नॉट इनफ. सो नाव आय थिंक वी वील रिस्ट्रॅटेजायज. आज एक मीटिंग जाली, बसोन पोतोन रिस्ट्रॅटेजायज करूंक पडटलें. तरी 3 दिसां भितर घालपा जाय जाल्यार कित कोण हें करूंक पडटलें. एक आटीन स्पीकर म्हणटा की 30 days असेंब्ली जावपाक जाय आसली. आमगे डिमांड घायलो की आमकां जाय आसली. पूण आतां हें जरी तरी जायना आनी हो सरकार जरी तरी फेस करपाना जाल्यार म्हाका दिसता हुंय काय तेच पडटलें. स्ट्रॅटेजायज हाव वी आर गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी इश्यू. आनी म्हाका दिसता हे सरकाराक 3 दीस म्हारग पडपाचे आहा. लोकां कडेन एकूच विनंती, यू हॅव टू कम आउट दिस टायम. असेंब्ली म्हाका दिसता जे भाशेन सगळ्यांक कॉकरेज म्हणले, हे सगळे जे भुरगे आहाय आमकां नीट पेपरा लागून जो आज इतलो बोवाड जालो हे सगळे भुरग्यांक येवपाक गरज आहा. दिस इज अ रायट वायड कॉल टू एवरीबडी. मेक टाइम, लेट्स कम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन 31st, 1st and 2nd and let's all attend the assembly, in or out. Let's make some arrangement. Unitedly we will make some arrangement so that everybody can watch the assembly sessions. How we have to do it, we'll plan it out, but people have to come out. And when people come out right here, that time I think the government will understand that they need to give more time for the assembly sessions, and then only probably these sessions of 3 days are going to be extended. I think some way we have to strategize. I am giving a clear call on behalf of everyone that people must make time on the 31st, 1st and 2nd to come out in large numbers. बिल घेऊन याय, पेट्रोली बिल घेऊन याय, तुमकां जे इश्यू लागता ते इश्यूचे तुमकां ते घेऊन याय. आम जात ते भाशेन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ते मांडटले आनी तुमगे हो म्हाका दिसता एकवट चोवन आमच्यान मागीर हो एक्सटेंड करपाक हे सरकाराक बावडावन करपाक. So will you speak to Vijay again on this because तुम्ही पत्ते मेळटले म्हणटाले. 100%. See, there is still 1 month. The questions are on the 6th. Is the last day, 6th, 7th, 8th. As I said, we have a common group. We put the questions on the common group in which all the MLAs are part of this particular part. So it is a joint strategy. If there is any communication part, as I said on Friday, the message is the same. So there is no question about it. We have to unitedly take on the BJP.
So how many days your demand? No, I had written a letter about that 15 days should be a minimum day because last time the assembly was curtailed. It was curtailed last time. The reason was that code of conduct and election. So election is झालं ना आणि जे बजेट तेमी पास केले जे बजेट नॉट ओनली नॉर्मली इट इज वोट ऑन अकाउंट बट सगळे पास करून गेले वी वर इन द वेल लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर and they promised that there will be more session. Now the speaker itself is saying पण मुखेलमंत्रीचो जबाब जो तो चोयल्यार आता माघार नाही अशें दिसता स्पिकराकूय तेंच saying it is a sad day that it should not be assembly should not just be just to take their bills just to do their business but there has to be accountability. They have to be questioned. And these bills, private members' day, or these तितून घालचो. Because आमकां बिलांय मांडपाक जाय. Last time आमगेली कितली बिलां तेमी दिवंक ना. When will we get an opportunity? So if you see all these strategies show that BJP खतरे में है. They are scared of the limited opposition. But unitedly we will fight for God. सर तुम्ही सांगले की कॉमन क्वेश्चन सगळे आसतले सो क्वेश्चन विचारतना एक MLA करतलो का एकलो कोणतरी क्वेश्चन करतलो No. Whatever as we said, this is a strategy. I can't discuss that in public domain. But what questions are being put by individual members are not only now but for several years put like Kalus Bab normally puts a shared question with Vijay. We put together. That's a strategy. We do not put it in public domain. But yes, everyone knows that what are the questions. Much before we will put it. तुमकां कितें दिसता लास्ट सेशन आसतलो कसो असेंब्लीचो काय विंटर सेशन बीन आसतलो अरे तेंका केदो कामू तेंका सेशन जाय अशें दिसता तुका तेंका जाय जाल्यार हाल आनी कितें जालो आनी पासून एक दिसां पासून हे 3 दीस तरी जाल्या पुरो तेंका चोयले 3 दीस पासून मारूक पडले तेंका एक दिसूय मारूक पडा 3 दीस मारूक जातले सो डेफिनेटली इट शोज दॅट दे आर स्केर्ड otherwise why are they not debating on the policies on whatever it should not be just a routine just because assembly should be called within 6 months yeah routinely तेंगे exercise जाता rather than focusing on the issues एक तुम सांगपाचो दिता if you look this is a merciless government they have no mercy हांव कित्याक म्हणटा सगळे रस्त्यार आहायचो इतले protest NGO activists at least go and have a dialogue with them. They do not want to have a dialogue itself. Forget the assembly dialogue. Or every day they do not want to have a dialogue. So what does it show? Yeah, how about एक लूट मार सरकार. सर एकदा अनाउन्स केल्या उपरांत परते एक्सटेंड करपाक पॉसिबिलिटी आसा See, तेंका जोरी तोरी they can curtail, then they can definitely extend also. It might go to the cabinet or it might go to require the governor's nod. Why can't they extend if they want? If they can bring in the night Bhumiputra bill overnight, early in the morning, they can do anything. एकूच सांगतो तुमकां आतांच आमकां न्यूज गावला त्या भशेन आझाद मैदानाचेर कारापूरचे जे विलेजेस आसा ते सगळे प्रोटेस्टाक येयल्ले आसा आतां इतले दीस जाले 100 दीस क्रॉस जावन गेले आनी ते बाबडे प्रोटेस्ट करीत आसा सरकारा कडेन विनवणी करता आनी सरकारा कडेन मागता की बाबा हें सोल्युशन जावचें आनी अशे कितलेशे विशय आमी गोंयांत पळयता एक माणुसकी म्हणून तरी सरकारान थंय वचपाक जाय कोणाक तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह मुखेलमंत्री बसून पावना समज बिजी आसा जाल्यार कोण तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडपाची गरज आसली पण ते अजून पर्यंत धाडिना हेजे इतलेंच कळटा की तांकां माणुसकी उरलेली ना ह्या सरकाराक पडलेले ना आनी हे रियल इस्टेट लॉबी ज्यो आसा ज्यो रियल इस्टेट लॉबी गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा तांकां तेंचे बरें करपाक सोदता हांव सामान्य गोंयकारांक मागता की आयज प्रत्येक जाणांनी उलोवचें पडटलें ह्या असेंब्ली सेशनाचेर उलोवचें पडटलें कित्याक हो असेंब्ली सेशन इज अ प्लॅटफॉर्म आमकां प्लॅटफॉर्म हो जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आयज ऑपोजिशनान आसा तांकां ते प्लॅटफॉर्म बसून आयज तेंच्यांनी सोंपयल्ले आसा ते उलोवंक दिना सो हितून कळटा की हो सरकार सद्याक भियेल्लो आसा हेंचे मिनिस्टर मंत्री जे आसा हे मंत्री भियाल्या कित्याक तांकां हांगा एक्सपोज जातले प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे मंत्री कित्याक प्रत्येक डिपार्टमेंटान करप्शन आसा सो गोंयकारांनी हांव परत एकदां विनवणी करता गोंयकारां कडेन तुमचो आवाज मिडिया माध्यमांतून सोशल मिडियातून तुमचो आवाज आउट करचो आनी ह्या सरकाराचेर प्रेशर हाडचो आनी
जाता तितले आमकांय मदत मेळपा जाय की फुडें जेन्ना असेंब्ली सेशन वाडटले तेन्ना गोंयकारांचो तेंको सपोर्ट नेटान मेळलो जाल्यार आमी आनीक बरो आवाज करूंक शकता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.